भाग फ्रांसिस Xavierचे पॉइंट आसियंत मिसांव. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या भागांनी आम्ही दक्षिण भारतांतल्या Xavierच्या मिसावांच्या वावराची सोद लायली. आयज आम्ही Xavierच्या जिविताच्या आनीक एक म्हत्वाच्या मुद्द्यार खोलायेन पावलां मारतात. आसियंतल्या वाठारांत मालाका आनी स्पायस जुव्यां सारकिल्ल्या प्रदेशांत क्रिस्तांव धर्म शिंपडावंक ताका मेवलेली आव्हानां. Xavierच्या प्रवासान ताका आसियाच्या जीवन आनी विविधताय आशिल्ल्या वाठारांत पावयलो. ताच्या प्रवासान मालाका सद्या मलेशियाचो एक भाग आनी स्पायस जुव्यार सद्या इंडोनेशियाचो एक भाग अशा रणनितीच्या थांबाचो आस्पाव आशिल्लो. आसियाच्या प्रवासाची हेतू. आसियांतल्या Xavierचे मिसांव म्हणल्यार क्रिस्तांव धर्माचो प्रचार चालू दवरप आनी ज्या क्रिस्तांव भावार्थ्यांक क्रिस्ती धर्म उक्तो जावंक ना त्या नव्या समाजा कडेन पावप. ताच्या भोंवडेचो घेत ह्या विंगोड वाठारांनी लोकांची उपस्थिती स्थापन करपाचो आशिल्लो. मालाकान Xavierची पावलां. मालाका त्या काळांतले म्हत्वाचे बंदरकार, संस्कृतायेचे वितळपाचे कुंड आनी व्यापाराचे केंद्र आशिल्ले. ह्या कॉस्मोपॉलिटन शहरान Xavier पावल्या उपरांत थळाव्या लोकांक क्रिस्तांव धर्माची ओळख करून दिवपाच्या ताच्या यत्नाची सुरवात जाली. क्रिस्तांव धर्म शिंपडावपाची आव्हानां. मालाकान क्रिस्तांव धर्म शिंपडावपाक Xavierक भोव आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें. वेगवेगळ्या वांशीक आनी धर्मीक समजुतीचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या वाठारांतल्या विंगोड लोकसंख्येन क्रिस्तांव संदेश पावोवपाक आनी लोकां मदीं मान्यताय मेळोवपाक म्हत्वाची आडमेळी आयल्ल्यो. थळाव्या लोकां मदें मिसळ जावप. मालाकांतल्या विंगोड समाजांतल्या संस्कृतीक आनी धर्मीक बारकायाय समजून घेवपाक Xavierन स्वताक समर्पीत केलो. ताणें थळाव्या लोकां कडेन संवाद साधलो. क्रिस्तांव शिकोवण आनी थळाव्या चालीरिती मदलो फरक भरपाचो यत्न केलो. आदार आनी समजुतीचेर आदारिल्ले संबंद सोदले. स्पायस जुव्यांचेर भोंवडी. Xavierची भोंवडी स्पायस जुव्यांचेर चालूच उरली. हो वाठार गोरेस्त सोयंबीक रितीन वळखतात. व्यापारांत संशोधनां आनी रणनितीचें म्हत्व. हांगासर ताका थळाव्या लोकांक क्रिस्तांव संदेश पावोवपाक अशीच आव्हानां मेळ्ळीं. दुसऱ्या संस्कृतीक आनी धर्मीक परंपरे मदें स्पायस जुव्यार मेवलोलीं आव्हानां. स्पायस जुव्यार मेवलोलीं आव्हानां मालाकान मेवलेल्या आव्हानां सारकींच आशिल्लीं. ह्या प्रदेशाची संस्कृतीक विविधताय आनी खोलायेन रुजलोली धर्मीक परंपरा थळाव्या समाजांत क्रिस्तांव धर्माक मान्यताय दिवपाक आडमेळी निर्माण करताले. Xavierची लवचिकता आनी दायज. आव्हानां आसून लेगीत Xavier आपल्या मिसावाच्या वावरांत लवचीक उरलो. ताच्या यत्नांक लागून जरी धर्मांतर जावंक नासलो तरी ह्या वाठारांनी निमाणे क्रिस्तांव धर्माची वाड जावपाची बुन्याद घाली आनी आसियान टिकपी दायज उरलो. मालाका आनी स्पायस जुव्यांचेर ताका संस्कृतीक नदरेन आनी धर्मीक नदरेन आव्हानांक फुडो करचो पडलो खरो, पूण ताच्या समर्पणा आनी लवचीकपण केल्लो वावर ह्या वाठारांनी एक दायज सोडलो जो काळा प्रमाणे टिंगून उरलो आनी वाडलो. ह्या एपिसोडा खातीर म्हज्या वांगडा तुमी आयलोल्या पासत तुमचे उपकार. येवपी एपिसोडांनी आमी Xavierच्या मिसावाच्या प्रवासाचो आनी ताणें आपले मिसाव चालू दवरतना हेर प्रदेशांनी मेळिल्ल्या आव्हानांचो आनी येसवीपणाचो आमी अभ्यास करतले. नव्या भागाक पळयत रावात जंय आमी जपानांतल्या Xavierच्या मिसावांचेर
आनी त्या देसान क्रिस्तांव समाज स्थापन करपाचें ताणें केल्लें यत्न सोदून काडटलें.